काल दनपारा सत्तरी तालुक्यात जवळजवळ एकाक सुमार अचानकपणे पावस पडलो आणि तुम्ही परिस्थिती जी असली ती आम्ही प्रुडंटार तुमकां दाखयली आसतली। केरी घोटेली जो ब्रिज आसा ते ब्रिजा वयल्यान उदक गेलें। त्याच्या उपरांत SFX हायर सेकंडरी शिवोली हांगची 47 भुरगीं अलॉंग विथ 5 टीचर्स ते चरवण्या वॉटरफॉलाचेर ट्रेकिंगेक गेल्ले आणि अचानक उदकान वाड जाल्ल्या कारणान ते अडकून पडले। मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां रेस्क्यू केले आणि त्याच्या उपरांत एक 3-4 बारा कंटिन्यू पावस पडलो आणि त्याच्या उपरांत पावस कमी जालो। पण आयज जर आमी पळोवपाक शकता जाल्यार आयजूय अलर्ट आसा पावसाचो। बट पावस सामको एक सत्तरी तालुक्यात सामको बारीक पावस लागता आणि व्हडलोसो आख्खो एरिया तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की सगळे ढग भरलेले आसा आकाशात आणि पावस तसो सकाळच्यान आमकां व्हडलोसो दिश्टी पडना। बट व्हडलो पावस पडपाची शक्यता आसा। बट सत्तरी तालुक्यात मोस्टली कितें जाता की आमची हिली एरिया असल्या कारणान जेन्ना व्हडलो पावस पडटा तेन्ना अचानक उदक येता आणि ते जर अर्दवर पावस ना जाल्यार ते उदक ड्रेनूय जाता असे प्रकार असता। सो जे ट्रेकर्स येता ट्रेकिंग येता किंवा स्कुलाच्या भुरग्यांक हाडटा ट्रेकर्स तेंच्यांनी एक तर हवामान खात्याचो अंदाज घेवन सत्तरी तालुक्यात येवचे किंवा जर असे काल घडल्यार तशें सिच्युएशन जर क्रिएट जालें जर न्हंयच्या पोलतडी कोण जर अडकून पडला जाल्यार लोकल विलेजर्स किंवा फॉरेस्ट गार्ड घेतल्याशिवाय ट्रेकिंग वचचे न्ही। सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.